चलते गाडये जनरेटर व्हरतना जनरेटरांतल्यान डिझल गळून दिवचल बस स्थानका कडलो रस्तो येरादारी खातीर धोकादायक जाल्लो। मंगळारा सकाळीं दिवचले सेतू संगम लागच्या वॉकिंग ट्रॅका वेल्यान एक ट्रक मुखेल रस्त्यार येतना तातूंत आशिल्ल्या जनरेटरांतल्यान अचानक डिझल गळून पुराय रस्तो येरादारी खातीर धोकादायक जाल्लो। तातूंत 2-3 दुचाकी पडपाच्योय घटना घडल्यो। उपरांत घडणुकेची म्हायती मेळटाच अग्निशामक दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार वचून उदक मारून रस्तो निवळ केलो। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। साधारण 11-15 कॉल आयले की हांगासर ऑयल पडल्या रनिंग कलर आयिल्लो नावली ताजें नांव लागलो आमकां तेणी आमकां कॉल दिल्ले हांगासर की हांगासर ऑयल आनी डिझल पडला जनरेटरांतले इमिजिएटली नाव केलो आनी हांगासर पयले जाल्यार हांगासर ऑयल स्पेड जाल्ली सकयल आनी डिझलूय पडली। आमी साधारण हाफ टँक मारून आनी सर्फ पॅकेट घालून आमी तो वॉश केलो आनी थोडी माती बी मारून प्रयत्न केलो। क्लियर जाला रोड क्लियर केला आनी ट्राफीक चालू हवालदार आमचो उदय मांद्रेकार हाच्या मार्गदर्शना खाली महेश देसाय फायर फायटर रावजीराव राणे फायर फायटर आनी रुपेश गांवस फायर फायटर आनी ड्रायव्हर ऑपरेटर संदीप परब हांगा ऑयल कशी पडला? हांगसर सर गाडी येताली न्हू वॉकिंग ट्रॅकांतल्यान आनी त्याच्या वयर हे आशिल्लो ट्रकाच्या वयर जनरेटर आशिल्लो त्याचे ते डिझल पडला टाकी फुडें दिसता त्याच्या मदीं उदक पडला हांगासर। ते पडला ते कोण ज्या पडला बी निसरून बी पडलेले बी कोणी? हय त्याचा मातसो एक्सिडेंट जाला बोट मारला पण त्याचा एक्सिडेंट जाला त्याच्या मागीर 2 जण पडले मातशे गेले परत डिझल फायर ब्रिगेडाची